प्राईम मिनिस्टर आमचे नरेंद्र मोदीजी हांची जाहीर सभा आमी दक्षिण गोंयांत करपाची आसा आनी ताका लागून तो जागो पळोवपाक लागून आज आमी हांगा आयल्या. ऑलरेडी जो 2-3 जागे पळयतात आनी आज फायनल जाता. केन्ना मिटींग आसतली? 27 तारीख एक्सपेक्टेड आमी 40 ते 50,000 लोक आमी अपेक्षित करतात. त्या दृश्टीन आमी त्या पद्दतीची जागा आमकां पळोवपाक जाय म्हणून आमी पळोवपाक आयल्या. म्हणजे हांगाले सगळे आसात. मुरगांव तालुक्यांतले सगळे आमचे प्रमुख आमचे बरोबर आसात. ते नरेंद्र सावयकर, काबू नायक, दत्ता तालुक्यांत सगळे आमचे सगळे स्थानिक कार्यकर्ते बरोबर. मोदीजी गोंयांत येतून मिटींग लोकांक एड्रेस करतून कारण ज्या तरेचो रिजल्ट आज जर पळयलो गुजराताक सुरताक अनभूत पयलो खासदार आयलो आनी पूर्ण माहोल जर पळयलो जाल्यार 400 प्लस हे 100% पूर्ण जातले. आनी तातूंत गोंयच्यो दोनूय सीट उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे दोनूय सीट निवडून येतले. आनी आमचे पंतप्रधान गोंयांत येवन वयतकच आनी एक वेगळे पद्दतीचे वारे हे गोंयांत ऑनरेबल प्रेसिडेंटान सांगलें की फर्स्ट टायम अशा पद्दतीची मिटींग हांगासर जाता आनी चड करून ह्या तालुक्या भितर जाता मुरगांव तालुक्यांत. ही सगळ्या मोदीची गजाल आसा. पळयता की हांगासर सगळे मुरगांव तालुक्यांतले सगळे जाण आमचे प्रमुख कार्यकर्ते जे ते हांगा उपस्थित आसात. सो तो रिस्पॉन्स जो आसा मोदीच्या सभेचो तो खूब व्हडलो आसा. आनी आयज लोकांचो रिस्पॉन्स जो आमच्या कॅन्डिडेटाक मेळटा, पार्टीक मेळटा, तेजे वयल्यान डेफिनेटली मोदीच्या मिटिंगेंतल्यान आनीकूय ताका एक इम्पेटस त्या सगळ्या गजालीक मेळटा. आनीक तो कॅन्डिडेट जे आतां थंयची वचून दीपक भाई पहिले तो आज हांव पार्टीच्या वरिश्ठांचे अभिनंदन करता, देव बरें करूं म्हणटा की मुरगांव तालुक्यांत पयले फावटी जी व्हडली नरेंद्र मोदीची सभा दवरपाचो तेंच्यांनी आयोजन केल्लें आसा. आनी हो जो इम्पॅक्ट म्हाका दिसता सावथ गोंयान असो पळोवंक शकता की आमी सदांच म्हणटा की सारकेटीन आमी वीक आसा पूण जर मुरगांव तालुक्यांत आमी चड स्ट्रॉंग आसा. जितले खंय खंय वीक आसा आनी भरून काडपाचें आमकां शक्यता आनी भरून काडटले. आयज आमी पळयता कुट्टाळे बद्दल फंक्शन आमकां जॉईन केलेले आसा. स्थानीक आमच्या मोहीम सर आसा मागीर कापसांनी कॅन्सल हे चारूय मतदारसंघ पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हांगा ही सभा इम्पॅक्ट पडटली फूल सावथ गोवाचे. आनी म्हाका दिसता जशें आमचे सीएमान म्हटलां 60,000 प्लस आमकां वोटींग पडटलें. अवश्य म्हाका दिसता नरेंद्र भाई मोदी ह्या तालुक्यान समज जाली जाल्यार 60,000 प्लस आमकां वोटींग पडपाची शक्यता आसा. पण इम्पॉर्टन्स तेजे व्हडलें म्हणल्यार हांव सांगपाक पळयता कितें हे आमचे आमकां कितें तरी जाता कितें आमच्या गांवांत एज अ डेप्युटी सरपंच म्हणून आमच्या सांकवाल पंचायतीन आसा सध्या आसा आनी आमच्या गांवांत कितें तरी आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो येता आमकां खूब खोशी भोगता. कितें आमचे हे आसा आनी लोकांक सगळे मोदी म्हणले आमचो प्रायम मिनिस्टर ताका पळोवपाचे उमेदीन लोक हिंगा येतले. आनी ते उमेदीन हे लास्ट जे मुमेंट इलेक्शन 7 तारखेर जावपाचे आमकां दिसता म्हाका आमी 50,000 प्लसानूच आमी लिडान आमी जिखून येतले. सावथ गोवा सीट आमकां इजिली आमी जिखतले. सावथ आनी नॉर्थ दोनूय आमी जिखतले. आनी आमचे जेन्ना पंतप्रधान मोदी जेन्ना गोंयांत येतले हे दाखोवन दिता की एक बरोसो एक वारो घेवन 400 पार करपाचे. पळयता इलेक्शन जाना मोदी इज फॉर विजन, काँग्रेस इज फॉर डिविजन, रेस्ट ऑल अदर्स आर ओनली फॉर टेलिव्हिजन. कळ्ळें. आमी आतां कशें पळयता की आमच्या मडगांव तालुक्यान जी आमी संख्याची कॅल्क्युलेशन करता मुरगांव, वास्को, दाबोले आनी बुठाळे फाल्यां जेन्ना प्रधानमंत्री आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युशनान एड्रेस करतलो पब्लिकेक तेन्ना डेफिनेटली पर्संटेज वाडोवपाचे जे आमचे हे आहा एक्सपेक्टेशन आहा ते आमी वाडोवन घेतले. आनी येणाऱ्या टायमान ह्या सावथाक जास्तीत जास्त डेव्हलपमेंट करून हाडपाचो प्रयत्न जाता. जेन्ना सायटीचेर येयले पळय आमी एक पॉझिटिव्ह फिलिंग येयली ऑटोमॅटिकली. एक देव पुरुश आज हे धरतीर जेन्ना पांय धरतलो पळय ऑटोमॅटिकली देव हांगा येयल्लो आसा. इतलो व्हडलो देवूळ जाल्लो आसा पळय बिर्ला टेम्पल तेजो ऑपोजीट पंतप्रधान मोदीचो रॅली जाता पळय ही फूल मुरगांव तालुक्याक एक व्हडली गजाल एक्चुली. आतां ते आमी एक्सपेक्टेशन आहले पळय लिडाचे फूल मुरगांव तालुक्यान ती म्हाका दिसता 20-30% वाडटली आतां. सिन्स आमचो कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता आनी आमचो दायित्व जाता की दॅट रॅलीचो फूल फायदो घेवन आमी ते पर्संटेज वाडोवपाक. ऑलरेडी आमी लीड दिवपा आशिल्ले पण ही रॅली हांगा जावन ती लीड आनी 20-30% वाडटली. तो बरोचो बरो कार्यक्रम जातलो 27 तारखेक. आशा करता की जे आमचो लक्ष आहा पळय 400 पार ते जातलोच. आनी जी स्पीड आहा पळय विकासाची देशांनी ती डबल ट्रिबल हातून
पटेन आमी विकास करतले. सो सून यू सी इंडिया ग्रोईंग टू द थर्ड की फर्स्ट स्थानाचेर येवपाचे आमचे जे प्रयत्न आहा पळय ते जातले. सो मागता सगळ्यां कडेन की हे फाटी वोटींग जे आहा पळय इट इज फॉर इंडिया. जे आमचे फ्लॅग आहा पळय फ्लॅगाक लागून वोटींग आहा. सो इट इज मेक ऑर ब्रेक इलेक्शन फॉर आवर कंट्री. सो मागता लोकां कडेन की बीजेपीकूच वोट मारपाचे. कित्याक जे रफ्तार लास्ट 10 इयर्सान दिल्ली आहा आमचे पंतप्रधानान ते आमकां मेंटेन करपा जाय आनी डबल स्पिडीन आमकां धांवपा जाय. सो थँक्यू.